हांव तांकां खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा की दे हॅव अंडरस्टूड दॅट फायनली विलेज पंचायत जर कलेक्शन करतलो गार्बेज जाल्यार ट्रकाची गरज आहा आनी पंचायतीचे जे आदले ट्रक आहा ते बॅड कंडिशनान आहा आनी वी रिक्वायर 7 ट्रक्स फॉर दीस पंचायत. विलेज पंचायत ऑफ कलंगूट रिक्वायर्स 7 ट्रक्स. कांदोली पंचायतीन ऑलरेडी ट्रक घेतलेले आहा, तांकां स्पॉन्सर दिल्ले आहा खूब हॉटेलांनी आनी सेल्फ सफिशियंट जातली पंचायत जाल्यार 7 जाय हिंगा. आनी गार्बेजा खातीर 2012 आमी गव्हर्मेंटाकूय लेटर दिल्ले, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेले की हो सॉल्व जावपाक जाय गोंयचो इश्यू. आनी त्या खातीर वी हॅड गॉन टू इटाली, ऑस्ट्रिया आनी जर्मनी आनी बरो गार्बेज प्लांट आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडलो. एक प्लांट रेडी जालो, आनीक प्लांट असले रेडी जावपाक जाय. तेजे खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी काकोरा वी हॅव टेकन पॉझेशन ऑफ द लँड आनी कामूय स्टार्ट जावपाचें. तसोच वांयगिणी प्लांट येवपाक जाय म्हणून खूब वर्सां जालीं उलयता, 15 वर्सां जालीं. तिसवाडीची गार्बेज थिंगा वचपाक जाय आनी बरो प्लांट येवपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी पॉलिटिकल वील ना थिंगा. पणजे MLA आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर थिंगा आहा पणजे. तिसवाडी मिसीस मुनसारात आहा, जेनिफर मुनसारात. तशेंच मडकयकर आहा आनी एक वाटेन सान आंद्रे आहा. हे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीची गार्बेज तिसवाडीन वचपाक जाय. आयज वचना, तेंची कांय गार्बेज आमच्या प्लांटान येता. सो थोड्यांक अशें दिसलां की कलंगूट जो गार्बेज प्लांट जाला तो आमच्या आख्खे गोंयच्या खातीर जाला. ना, जावंक ना तो गोंयच्या खातीर, तो खाली कोस्टल बेल्टा खातीर जाल्लो आहा. जे जे चीफ मिनिस्टरान करपाक जाय, डू नॉट कम अंडर प्रेशर ऑफ एनीबडी. स्टार्ट दॅट प्लांट, देन ओन्ली द प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज ऑफ तिसवाडी वील सॉल्व आनी आमच्या प्लांटाचेर जो लोड येयल्लो आहा एक्स्ट्रा तो कमी जातलो. Inaugurating this garbage truck. As you know, garbage is a issue, and there are a lot of things that need to be involved with regards to garbage. One is your vehicle, one is your staff, and the operation. So I would like to thank Mr. Minino and Mr. Tito for donating this truck to us. Kalangut Panchayat is committed towards solving this issue of garbage. We had promised in our manifesto, and we've already started the work. जुलायच्यान आमी एक ऑलरेडी सर्वे काढलेले आहा ऑफ ईच एंड एवरी हाऊस, ईच एंड एवरी एस्टॅब्लिशमेंट and each and every dwelling. Even the Ekpashti hope or heart is there, we have gone there and taken and registered that person for garbage collection. Ata starting from early October, we will start door-to-door collection of zone 1. आमी 4 zone गेल्ले आहा. Zone 1 will go for door-to-door garbage collection. So like this we plan to cover all zones, and then there will be no black spots. Other me spota je dista where there are dustbin, garbage is overflowing, cattle, dogs make a mess. Yeah, black spots will not be there in the next 3 months. This is an assurance the village panchayat is giving its people. लोकांनी पयली फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ कलंगूट आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा की आमी एक एकल्यान सारकें बरें करून सामान गार्बेज सारकें बरे भशेन सेग्रिगेट करून सारकें सिस्टम आमी जर करना जाल्यार खूब आगोड जातली. सो लोकांचेरय मागणी आहा म्हाजे की सगळे आमी एक जावन बरे भशेन गार्बेज सेग्रिगेट करून आमी कॉपरेट जावं.